नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. गोंयांत बेकायदेशीर मटको चलोवपी 12 जाणांचेर FIR दाखल करून सगळ्यांक अटक केल्या म्हूण म्हायती. गुन्यांव शाखेन ही कारवाय केल्या. मजगती कल्याण मटका किंग सुरेश भगताची घरकान्न जया चड्डाक पुलिसांनी अटक केल्या. पहलगाम हल्ल्या उपरांत देशभर पाकिस्तानाचो निषेध जाता. बेरेस्तारा काणकोणा रस्त्याचेर पाकिस्तानी बावटो रस्त्यार पेंट केलो. कोणी पेंटिंग केला ते अस्पष्ट. चावडेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्या कडेन आनी कदंबा बस स्टँडा लागसार रस्त्याचेर बावटो. आयज शिरगांवची फामाद लईराईची जात्रा. शेनवारा फातोडेर होमखण. आज सकाळ सावन धोणांनी येवपाक गर्दी केल्या. फातोडेर होमखणांतल्यान वचपी धोणांक पळोवपाक लोकांची घे गर्दी. खेळणी, घरातले सामान वा हेर वस्तू विकपी फेरेकारांचोय बरो प्रतिसाद. पोलिसांचो कडक गस्त. शिरगांवच्या देवी लयराईची जात्रा ही जशी गोंयांत आनी पुराय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सायडीच्या भागांनी आशिल्ली फेमस जात्रा. पुराय गोंयभरांतल्यान आनी महाराष्ट्रांतल्यानय देवीचे धोंड हे दिव्य अग्निकुंडांतल्यान वचपा खातीर शिरगांवांत सजोवनीत येता. सगळ्यात पयली शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेक सगळ्या जाणांक उर्मीत वरवीं आनी देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान आमी म्हणटा की सगळ्या जाणांक परबी भेटयता आसतना फाटले 8 दीस ज्या पद्दतीचो देवी लयराईच्या भक्तांचो ओघ देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा हें दिसून येता. जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत फातोडीर अग्निकुंडांतल्यान वयच्या सगळ्या भाविकांकूय बी हांव खूब शुभेच्छा दिता. पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें दवरून लोक होमखणांतल्यान वचपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून ही चालू आसा. हांव परत एकदा देवी लयराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें. आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्ले संकटी दूर जावचे आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लयराईचो आशिर्वाद आसचो. पुराय परिसर लोकांनी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीरय तितल्याच पद्दतीचे प्रयत्न करचे. देवी लयराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. गोंयची देवी लयराईची प्रसिद्धची जात्रा आनी ह्या जात्रेच्या निमतान सगळ्या भावीक भक्तांक जे आमच्या गोमंतक भुमींतल्या सगळ्या भावीक भक्तांक हांव जात्रेच्यो लाख लाख शुभेच्छा दिता. तशेंच देवी कडेन मागता ह्या सगळ्या भक्तांचेर बरें आशिर्वाद दिवचे, सगळ्यांचे दुख्खां निवारण करचें आनी प्रत्येकाच्या जिवनांत सूख समृद्धी हाडची. आयज देवीच्या ह्या दिसा असंख्य अशे भक्त हांगासर येवन आपलें दर्शन घेतात. तशेंच लाखो भक्त जे धोंड आसात ते हांगासर आतां आयज अग्नी प्रवेश करतले. सगळ्यांचो प्रवास सुखात जावचो अशी इच्छा व्यक्त करता. चीफ टावन प्लॅनर राजेश नायकाक सस्पेंड करून व्हिजिलन्साची इन्क्वायरी सुरू केल्या. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा सगळें कायद्यान जाला. मॅटर कोर्टात चलता. 2 एक्सटेन्शनां घेवन रिटायर जावपाच्या निमण्या दिसा व्हिजिलन्सान राजेश नायकाची सस्पेन्शन ऑर्डर काडिल्ली. चीफ टावन प्लॅनर काल सस्पेंड व्हिजिलन्सान सस्पेंड केल्ले आसा. ऑर्डर कायद्यान जाला सगळें कितें सगळें कायद्यान जाल्लें आसा. चलो कोर्टात केस आहा बरें. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या धरण्या उपरांत TCPन बांबोळे सुरू आशिल्ल्या वर्ल्ड वायल्ड रिसॉर्टाच्या कामाक स्टॉप वर्क काडले उपरांत RGPन धरणे फाटी घेतला. आमदार विरेश म्हणटा इतल्यार सोंपूना. विरोध करीत रावतले. आमदार विरेश RGPच्या फुडाऱ्यांक घेवन सोमार सावन धरण्यार बशिल्लो. आपाक RGचेर कंप्रोमायजाचो दुबाव. बांबोळे सुरू आशिल्ले वर्ल्ड वायल्ड रिसॉर्टाच्या प्रकल्पाक दिल्ले परवाने रद्द करचे म्हणून आमदार विरेश RGPच्या फुडाऱ्यांक घेवन सोमार सावन धरण्याक बशिल्लो. धरण्या उपरांत TCPन बांबोळे सुरू आशिल्ल्या वर्ल्ड वायल्ड रिसॉर्टाच्या कामाक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या. RGPन धरणे फाटी घेतला. काल आमी तुमकां वर्ल्ड वायल्ड रिसॉर्ट जे आसा तेजो जो TCPच्या थ्रू स्टॉप वर्क ऑर्डर येयल्लो आसा तेजी अपडेट दिली. आनी आयज आनी एक बरी गजाल जी घडली आनी तुमकां अपडेट दिवपाक सोदता ते म्हणजे दुसरे जो आमचो डिमांड आसलो जो रिटेनिंग कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा तेकाय आमकां TCPच्या थ्रू स्टॉप वर्क ऑर्डर गावल्ली आसा. काल रातच्या वेळार आमकां ही स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती TCPच्या टावन डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या थ्रू ही आमकां हांगा गावल्या. गोंयभरांतले जे
मेगा कन्स्ट्रक्शन्स आनी मेगा प्रोजेक्ट्स जे घडटा आनी हांकां जो सपोर्ट आसा हो BJP सरकार जो आसा हो पूर्णपणे दीत आसा. आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की आमचे गांव, आमच्यो शेतां, भाटां, दोंगर, न्हंयो समज आमी राखतले जाल्यार आमी फुडाकार घेवचो पडटलो. आमी लिगल ओपिनियन घेवन आयज आमी डिसायड करता आनी विरेशान जंय सांगलें की हो जो प्रोटेस्ट आसा तो आमी कॉल ऑफ करता. आतां हो कॉल ऑफ केलो हेचो मिनींग हें न्हू की ही फायट हांगाच सोंपली. जशें आमी तुमकां सांगलां की ही फायट सानंद्रेच्या, बांबोळच्या चालू जाल्ली आहा. ही जी बारीक जी कीड आसा पळय हिची आतां मशाल जावपाक टायम लागपाचो आनी ही मशाल गोंयच्या प्रत्येक गांवांत पावतली. आयज एक MLA म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन असो MLA जावंक नासतलो जो फुटपाथाचेर दिसला लोकांक लागून. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा RGPन विरोधकांक टार्गेट करचे पयलीं सरकारांतल्या हेर खात्यांचेरूय उलोवचें, एकाच खात्याक टार्गेट करनाकात. RGPक डावट आसा म्हणून जर तुमकां जर कितें सांगता आसत जाल्यार आय थिंक दॅट्स अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क देम. प्रत्येक फावटी ओपोजिशनाक सिंगल आउट करून सांगप सरकाराचेर पुरेपूर सरकाराचेर टिका करपाची सोडून जर ओपोजिशनाचेरूच जर टिका करपाची परिस्थिती RGPचेर येता ती बी भस्मास ज्या तरेन ते न्हिदता कुंभकर्ण कशें आनी अचानक इलेक्शना कडेन जागृत जावन जागा जावन एक पर्टिक्युलरली एकच डिपार्टमेंट टार्गेट करप बट नॉट द एंटायर गव्हर्मेंट which raises doubts on the entire credibility. So I think oppositionांक टार्गेट करच्या पेक्षा ओपोजिशनाचेर उलोवच्या पेक्षा सरकाराचेर टिका करा आनी आमच्या त्या टिकेन त्या खंयचोय तुमचो जो प्रयत्न आसा तातूंत तांचे बरोबर आमी रावतले, सगळे बरोबर रावतले आनी तो वेगळो विचार करपाचो प्रश्नच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडले सार्वत्रिक जनगणनेत जातीय जनगणनाय जातली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत बुधवारा जातीय जनगणनेक मान्यताय दिली. मुख्यमंत्री सावंताचो येवकार. गोंयाकूय खंय फायदो जातलो. गोंयांत कास्ट सेन्सस करचो म्हूण मागणी करपी भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी निर्णयाक येवकार दिला. अंदू देशांत जातीय जनगणना जातली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत बुधवारा जातीय जनगणनेक मान्यताय दिल्या. मूळ जनगणने वांगडा ती जातली म्हूण म्हायती मेळटा. दिस इज द हिस्टॉरीक डिसिजन्स. म्हाका दिसता पयले फावटी ह्या म्हणजे भारत देशांतल्यान अशा पद्दतीचो कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत आमकां सगळ्या जाणांक जी खुबशे फावटी गोंयांतूय बी हाजी मागणी आशिल्ली. एक्चुअली कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत ताजो उपयोग हो वेगवेगळ्या कामां खातीर जातलो. सोशियल आनी इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. त्या खातीर हांव मान्य मोदीजी आनी ताचे पुराय कॅबिनेट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. मजगतीं गोंयांत कास्ट सेन्सस करचो म्हूण मागणी करपी भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी निर्णयाक येवकार दिला. बंद देशभरातले जे सगळे घटक आहा, बारीक मोठे सगळे घटक आहा, तेंची जाती नियाय जनगणना करपाची ही अत्यंत गरज असली. जेन्ना आमी जाती मानतात, सगळे मानतात ह्या समाजान, तेन्ना तेजी जनगणना जावप हें अत्यंत गरजेचें आसता. तेका लागून हांव सगळ्यान पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आनी सरकाराचें एकूण सरकाराचें हांव अभिनंदन करता. 1931 ही ब्रिटीश काळान सर्वे जाल्ली, तेजे उपरांत ही सर्वे जावंक ना. जे जाताले तो सेन्सस जातालो. सेन्ससान ह्यो गोश्टी सगळ्यो येनात. हे जे जो काल जो इतिहासीक निर्णय जालो ही जाती निहाय हे जे जनगणना जावची अशें डिसिजन घेतलें, कॅबिनेट डिसिजन जालें. ताका लागून हांव आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी होम मिनिस्टर अमित शहाजी यांचे हांव दोगांयचें मना काळजांतसून हांव तेंचें कौतुक करतां, तेंचें अभिनंदन करतां. तशेंच आमचे मुख्यमंत्री तेणें आमकां उतार दिलें आनी ते उतार म्हणटा केवळ 15 दीस सुद्दां जावच्या पयलीं हो सेंट्रलाकून निर्णय जालो. खरेंशाले हांव दोतोराच्या उतराचें अभिनंदन करतां की तेणें उतार दिलें आनी हें काल डिसिजन जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्रग्साचे केशींत अटक केल्ल्या इस्रायली नागरीक अटालाचो जामीन अर्ज उत्तर गोंय अतिरिक्त सत्र न्यायालयान न्हयकारलो. ANCन शिवोले 4 एप्रिलाक अटालाक अटक केल्ली. ताचे कडेन 8,70,000चो ड्रग्स सापडिल्ले. व्हॅलीड व्हिजा नासतना बेकायदेशीर गोंयांत रावतालो. अटालाक सध्या ज्युडिशियल कस्टडीत घाला.
ड्रग आनी हेर केसींतलो मास्टर माइंड इस्रायली नागरीक अटालाचो जामीन अर्ज उत्तर गोंय अतिरिक्त सत्र न्यायालयान न्हयकारलो. कोर्टाचे निरीक्षणा प्रमाण अटाला कडेन व्हेरिएबल क्वॉन्टिटीन ड्रग सांपडिल्ल्यान NDPS कायद्या प्रमाण ताका जामीन मेळपाचो. मात अटलाचेर ह्या पयलीं जायत्यो केसी आसात. ह्या पयलीं ताचेर आशिल्ले 5 केशी निकालात. ताचे फाटभुंयेर दुबाव. अटला शिवोले भाड्याच्या घरात रावतालो. ताचे कडेन पासपोर्ट वा विजा नाशिल्लो. ताणें आपलो पत्तोय कोर्टाक सारको सांगूंक ना. पुराय प्रकरणाची सुनावणी घेतले उपरांत कोर्टान अटलाचो जामीन अर्ज न्हयकारलो. रुडंटा खातीर सिने रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजेचो आमदार येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात खऱ्या अर्थान भाजपमय. काँग्रेसीक देशात फुडार ना हें ताणें पळयलें. आतां BJPत येवन खंय पक्षाची तत्वां आपणायल्यात. मुख्यमंत्री पणजे BJP कार्यकर्ता मेळाव्यांत उलयलो. पणजे खंय 52% मतां घेवन परत BJPचें कमळ फुलतलें. पणजेच्या आमदारांनी मंत्री बाबूशान भाजपाची सगळी तत्वां स्वीकारली. बाबूश मोन्सेरात खऱ्या अर्थान भाजपमय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. बाबूश एक दीस देवूळ क्लीन करता आसतना दिसलो आनी ताचो फोटो आयलो. ही हॅव एक्सेप्टेड भारतीय जनता पार्टी होल हार्टेडली. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. थोड्या जाणांनी बरयतना टिकात्मक बरयलें, बट थोड्या जाणांनी बरयता आसतना बाबूश आतां कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी मय जालो. हे कित्याक सांगता? ताणें काँग्रेस सोडून येता आसतना भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना येवपाचो विचार केलो तेन्ना ताणें पळयलें की काँग्रेसीक देशाचें भविश्य ना, गोंयचें भविश्य ना आनी पणजेचेंय भविश्य ना, लोकांचेंय बी भविश्य ना. भविश्य जर खंय आसत देशाचें, राज्याचें, पणजेचें आनी पणजेकारांचें जाल्यार तें फक्त आनी फक्त मोदीजीचें आसलें आनी भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हणून जेन्ना तो भारतीय जनता पार्टीन आयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीची सगळी तत्वां म्हणजे कोणी टिकात्मक थोड्या जाणांनी तांकां टिकात्मक घेतले म्हणून आमी पळयतालो. दुसरे आमकां संवय आसा आमी खंयचें देवूळ दुसरा पयलीं पासून करूं जाय. बाबूच्या खातीर ते नवीन आसलें, बट ही एक्सेप्टेड. भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम दिलो. आपूण पणजेचो आमदार ह्या नात्यान हो कार्यक्रम आपूण करपाक जाय. तेणी कार्यकर्त्यांक घेवन तो कार्यक्रम केलो. हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी ताका म्हणटा आमी की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जालो. मजगती आमदार बाबूश स्मार्ट सिटीचेर उलयलो. बाबूश म्हणटा स्मार्ट सिटींतले त्रुटी खंय मान्य. When I became MLA, the project was already underway, with tenders finalized and contractors appointed. I was not part of the original planning. Even so, I sincerely apologize for the inconvenience caused. I understand your pain. As an MLA, I have gone beyond my role to coordinate the work, fix problem and regularly sort out the issues. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशभर पाकिस्तानी आणि बांगलादेशींचो सोद आणि डिपोर्टेशन सुरू. गोंयांतूय पोलिसांबरोबर हिंदुत्ववादी संघटना कामाक लागल्यात. दिवचल सप्तकी बाजारात हिंदुत्ववादी एक्टिविस्टांनी कोम्बिंग ऑपरेशन केले. पोलिसूय आशिल्ले. फळ भाजी विकतल्यांची वळखपत्रां तपासली. आणि आम्ही असे पळयता की आमकां बरेच जाण म्हणटा की हे तुमकां कित्याक करपाक जाय. आमच्या बरोबर हांगा पोलीस प्रशासन पण आसा. आमी कायदेशीर रित्या परवानगी घेवन करता. पोलिसांनी हे करपाक जाय, म्युनिसिपालिटीनी हे करपाकूच जाय. परंतु आज परिस्थिती अशी आसा की प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आसा आणि लोकशाहीन प्रत्येकाक अधिकार दिल्लो आसा. त्यामुळे प्रत्येकान सजग रावपाक जाय. इस्रायल जी आसा, इस्रायल बारीकसो देश आसा, परंतु त्यांची जनता जी आसा तर ती जनता प्रत्येक नागरिक जो आसा तो अशा दृष्टीन सजग असता. त्यामुळे त्यांचेर हल्ले जरी कोणून केले जाल्यार ते परतोवपाची क्षमता त्यांचेर असता. त्याच देशाचे जे गृहमंत्री आसा अमित शाह यांच्यानी एक ऑर्डर दिली की देशभरान जे कोण पाकिस्तानी हांगा भरलेले आसा तर तांकां हांगाच्यान धाडून घालचें म्हणून. तर त्या अर्थान आम्ही आज हांगा बिचोली मार्केटान येल्लेले आसा आणि जे कोण हांगा बेकायदेशीर रित्या धंदे चलयतात किंवा काही जण घुसखोरूय आसपाक शकता, काही बांगलादेशाच्यान येवन हांगा बसला आसपाक शकता, काही रोहिंग्या आसपाक शकता, काही पाकिस्तानी पण आसपाक शकता. आणि आम्ही हांगा सुरवात केली. आता पाऊण तास जाले आम्ही फिरता सबंद मार्केटान हांगा बिचोलेन. तर लक्षात अश्यो काही गोष्टी येता त्यो म्हणजे बऱ्याच जणांकडे ID कार्ड ना. धंदो हांगा करतात आणि समजा आधार कार्ड किंवा ID कार्डा बद्दल विचारले जाल्यार उत्तरां कितें दितात की घरा कडेन आसा, फ्लॅटान आसा, रुमार आसा. असे उपयोग ना न्ही.
म्हणजे येवन जर हांगा धंदो करतात जाल्यार ID कार्ड हे मस्ट, ID कार्ड आसपाकूच जाय, नाजाल्यार कळटलें कशें. आतां पोलिसांनी हांगा बिचोली गेल्या 5 दीस कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह पण चालू केल्लेले आसा. फ्लॅटांनी वयतात किंवा अनेक ठिकाणी वयतात, पण बाजारात हे लोक जे बसतात पळय विदाउट ID कार्ड, तर तेंचे सुद्धा व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय, तेंचे सुद्धा कॉम्बिंग ऑपरेशन जावपाक जाय. काही जण हांगा 2 म्हयन्या करता म्हणटा आमी येवन बसतात फक्त, पण 2 म्हयने बसता म्हणून काय आसपाक जायना. आतां अशें काय आसपाक शकना न्हू. 2 म्हयन्या करता हो रोहिंगी आसपाक शकता, 2 म्हयन्या करता हो पाकिस्तानी पण येवन हांगा बसपाक शकता. आणि त्या 2 म्हयन्याच्या कालावधीन कितें तरी अनैतीक समजा कितें तरी समजा हांगा करपाक लागलो, लोकांची सुरक्षा समजा धोक्यात येयली जाल्यार करतले कितें. गोंयांत ईव्हीचो सेल 65 ते 85% पडला. वर्ष 2024 आणि 25च्या जानेर ते मार्च महिन्याचो डाटा पळयल्यार ईव्ही सेल प्रचंड पडला. केंद्रीय सबसिडीत कपात, राज्य सरकाराची आर्थिक मजत बंद, सबसिडी रिलीज करूंक कळाव, चार्जिंग स्टेशनांचो उणाव असल्या गजालींक लागून ईव्हीचो सेल ड्रॉप. मुख्यमंत्र्यान आता ईव्ही चार्जिंग इन्फ्राक 50% सबसिडीची घोषणा केल्या. सरकार देशभर ईव्ही गाडयांक प्राधान्य दिता, मात गोंयांत 2024 आणि वर्ष 25 ह्या जानेर ते मार्च महिन्याचो डाटा पळयल्यार ईव्ही सेल 85% पडला. डाटा मेळटा ते प्रमाण जानेर 2024 928, फेब्रुवारात 1093, मार्चात 1907 गाडयांचो सेल जाल्लो. एप्रिलात 980, मेत 819, जुनान 648 गाडयांचो सेल जाल्लो. जुलयात 625, ऑगस्टात 382 जाल्यार सप्टेंबरात 583 गाडयांचो सेल. ऑक्टोबरात 564, नोव्हेंबरात 196, डिसेंबरात 225 गाडयांचो सेल जालो. मजगती ह्या ड्रॉपाक वेगवेगळी कारणां आसात. केंद्रीय सबसिडी कपात, राज्य सरकाराची आर्थिक मदत बंद, सबसिडी रिलीफ करपाक कळाव, चार्जिंग स्टेशनांचो उणाव असल्या गजालींक लागून ईव्हींचो सेल ड्रॉप जाला म्हूण डिलरांचो अदमास. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ग्लोबल कोंकणी फोरम रोमी कोंकणीक समान दर्जो मागता. मडगांवां रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ जाली. थंय फुडाऱ्यांची स्ट्रॅटर्जी थारल्या. संविधानाचे कलम 29 प्रमाण सरकारान रोमी कोंकणीक शाळांक अनुदान दिवंकूच जाय. डायोसेशनान रोमी स्कुलां सुरू करची म्हूण मुखेल सोयरो आदवोगाद राधाराव ग्रासी हांसुलेलो. ना कोंकणी बेज आमचो कितें आहा, कोंकणी बेज आमचो कांय ना. देर इज नो स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल, देर इज नो कोंकणी अकॅडमी, देर इज नो गांवांनी कांय ना. सो आमी तें हें करूंक जाय. वी हॅव टू एनकरेज कोंकणी इन द स्कूल्स, कोंकणी इन द रोमन स्क्रिप्ट. देर इज नो रोमन स्क्रिप्ट. देवनागरी एंड मराठी गोज टुगेदर. वी डोंट टॉक ऑफ दॅट. बट आमकां रोमन कोंकणी आमची खंय तरी जाय. मायट बी अकॅडमी आसूंक जाय, वाड्या वाड्यांनी इस्कॉलांनी अकॅडमी आसूंक जाय, खंय तरी आसूंक जाय. आनी दॅट शूड बी ए मोटिवेशन वेर यू हॅव अ अकॅडमी ऑफ रोमन कोंकणी. Under Article 29 of the Constitution, all minorities have a right to protect their language, script, culture very clearly in Article 29, and also to set up institutions, educational institutions, to protect these interests, and that the government cannot refuse grants to institutions on the ground that they are minority institutions. They have to be treated equally and given grants. Now our problem is, as of now, we do not have any school which teaches Konkani in the Roman script. So my suggestion therefore is that Roman script schools should be set up, or at least Roman script subject should be made, Konkani in Roman script should be made available in English in our current schools. तें जालें म्हणटकूच कितें जाता, सरकाराक पयलीं सद्याक कोंकणीचो सिलेबस तयार करूंक पडलो, बुक्स तयार करूंक पडले इन रोमन स्क्रिप्ट, आनी ग्रांट्स दिवपाक पडले. So automatically Konkani in Roman script will get recognition. And they refuse करता जाल्यार कोर्ट गेले आमकां देरा कितले डिसिजन आहाय कोर्टाचे की तुमी डिस्क्रिमिनेट करपाक जायना. खाजगी कंपन्यांनी एप्रेंटिसशीप करपी भुरग्यांक पिळून काडचे न्ही. कार्यकाळ सोंपले उपरांत एक तर तांकां कामार घेवचे ना जाल्यार सोडूंक सांगचे. मुख्यमंत्री उलयला. कामगार संघटनांनी कामगारांचे प्रश्न सरकारा मुखार मांडचे. मोर्चा आंदोलना नाका. मुख्यमंत्र्याचो कामगार दिसा उलो. पणजे श्रमगौरव पुरस्कार भेटयले. कामगार संघटनांनी कामगारांचे प्रश्न सरकार मुखार मांडचे, मोर्चा आंदोलनां करची न्ही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचो उलो. म्हणजे आजकाल
आंदोलनां करपाची गरज ना. सरकाराच्या बरोबर उलोवणी सुरू करात आनी कामगारांचे हक्क तांकां मेळोवपा खातीर आमच्या बरोबर उलोवपाक सुरवात करात. आमी तांकां दिवपाक तयार आसा. खाजगी कंपन्यांनी अप्रेंटिसशीप करपी भुरग्यांचे शोशण करचे न्ही. कार्यकाळ सोंपले उपरांत एकतर तांकां कामार घेवचे ना जाल्यार सोडपाक सांगचे मुख्यमंत्री उलयलो. जे म्हणजे खंयच्याच आमी रजिस्ट्रेशनूय ऑलरेडी सुरवात केला. खंयच्याच भुरगे हे एक्सप्लॉयटेशन करचे न्ही तेंचे. म्हणून एखादो जर भुरगो आमी म्हणटा की अप्रेंटिसशीप म्हणून जॉइन जालो जाल्यार आमी ताका तेंय सांगलां अप्रेंटिसशीप 1 वर्साच्या सोंपल्या उपरांत इफ तुमी जर तांकां कन्फर्म करतले आसत जाल्यार तुमी कंटिन्यू करा. अदरवायज अप्रेंटिसशीप सोंपल्या उपरांत त्यांची सर्टिफिकेट त्यांच्या हातान दियात आनी ताका सांगा आमच्या कडेन कन्फर्म जॉब धांवतलो. यू मे गो एनीवेर समवेअर एल्स वेर यू आर गेटिंग द कन्फर्म जॉब. बरेचशे फावटी ते तांकां जाल्यार अप्रेंटिसशिपाच्याच पेमेंटाचेर कन्फर्म जातले म्हणून पयलीं 2 वर्सां 3 वर्सां तांकां काम करून घेतले. ते स्ट्रिक्टली आमी मॉनिटर करता आनी आमी टॉलरेट करचे ना. बायला कामगारांक बेगीनूच खंय वेर्णा हॉस्टेल बांदता. इन फ्युचर द हॉस्टेल फेसिलिटीज जी आसा असल्या IDC एरियांतल्यान हॉस्टेल फेसिलिटीज अवेलेबल करप. हे विशेष करून लेडीज जे ट्रॅव्हल करतात तांकां हॉस्टेल रावपाची वेर्णा सारकेल्या 5 स्टार इंडस्ट्रीत आमी ती फेसिलिटीज करपाचे येवजिना. कामगारांनी वन नेशन वन रेशन कार्डाक प्राधान्य दिवचें. सेकंड इट इज वन नेशन वन रेशन. ताका तेज्या रेशन कार्डाच्या सकयल हांगासरूय बी ताका रेशन मोफत रेशन जे मेळपाक जाय. जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी पयलीच फावटी वन नेशन वन रेशन ही स्कीम काडली. UP बिहारांतले जरी रेशन कार्ड असले जाल्यार थंयच्यान तो हांगा ट्रान्सफर करपाक शकतलो. रोखडेच थंयसर तेजे कट जातले आनी तो कोटा हो स्टेटीक डायवर्ट जातलो. स्टेटीक डायवर्ट जाल्या उपरांत तो पर्वरी किंवा उस्कय खंय तरी रावता आसत जाल्यार त्या रेशन कार्डा वयल्या शॉपार ताका हांगा मेळपाक सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.